नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कारापूर सवणच्या आंदोलनाक गोय क्रांती दिसा पेटली कीट ताब्यात घेतिल्ल्या आंदोलकांक सोडयले कांय वरां भितर क्रांती दिसा निमतान आंदोलकांक ताब्यात घेतिल्ल्यान विरोधकांनी केली सरकाराचेर टिका। दोडामार्गाच्या विर्डी वज्रा घसघश्याचेर बुडिल्लो कर्नाटक हुबळीचो 23 वर्सांचो तरणाटो सोद वावरा उपरांत सापडलो पोलिसांक। दिवचलच्या मुस्लिम वाड्यावयली सारकी केल्ली उदकाची पायपलायन 5 वरां भितर परत फुटली। परतून पिवपाच्या उदका खातीर मारामारी उदका पुरवण बंद करता म्हणसर जाली भरपूर उदकाची नाशाडी। पत्रादेवी वाठारांतल्या हुतात्मा स्मारकाचे काम जाला पुराय। बेगीनूच जातले उक्तावण। 288 स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक मेळ्ळा सरकारी नोकरी, मुख्यमंत्र्याची माहिती। वेर्णा बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रकल्पा खातीर झाडां कापपाच्या विशींचो वाद जाला खर। तात्पुरती उरिल्ली झाडां आसा तशीच दवरपाचो आदेश जारी केला उच्च न्यायालयान। आनी रस्ते अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ट्रॅफिक सेल आनी येरादारी खाते करतात यत्न। गोंयांत येवपी पर्यटकांनी पाळचे येरादारी नेम, मुख्यमंत्र्याचें आवाहन। आता खबरो विस्तारान। कारापूर सवणच्या आंदोलनाक गोय क्रांती दिसा कीट पेटली। आझाद मैदानार मोर्चा व्हरतना लोकांक आडायले। सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादतात असो आरोप करीत आंदोलकांनी भीक मागून पयशे एकठांय करून पुलिसांक दिवपाचे यत्न केले। तेन्ना आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। मजगती विरोधकांनी पुलीस स्टेशनार वचून मध्यस्थी केले उपरांत त्या आंदोलकांक सोडयले। आमचा आझाद मैदान या गोंयकारांचो हे उठया and the which public event this is our सीएमच्या काजारनु हे रेव्होल्यूशन डे हांगासर सॅक्रिफायस आमच्या लोकांचो आमचे तुकाराम काणकोणकर माझा मान्य आला। कारापूर सरवणचे लोक फाटले 2.5 म्हयन्याच्यान लोढा प्रकल्पा आड आंदोलन करतात। बेरेस्तारा तांच्या आंदोलनाचो 75वां दीस देखून तांच्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपाचो यत्न केलो, मात पुलिसांनी तांकां वाटेकूच आडायले। लोकांनी सरकारा आड तीव्र नाराजी उक्तायत सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादता असो आरोप आंदोलकांनी केलो। मजगती बोळ घालपी आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेवन पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनात व्हेले। सगळ्या विरोधी आमदारांनी तशेंच समाजवावुरप्यांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो। विरोधकांनी पुलिसांकडेन हे विशीं चर्चा केले उपरांत त्या आंदोलकांक कांय वरां भितर सोडयले। जशें तांकां बसीत भरून व्हेल्ले तशेंच तांकां परतून हाडून सोडले। मजगती विरोधी आमदारांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो। हो लोढा प्रकल्प स्क्रॅप जाय मेरेन आपूण कारापूरकारांक तेंको दितलो आनी तांच्या बरोबर आसतलो अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें। ह्या प्रकरणाक आनीक आंदोलकांचेर कारवाय जावची ना अशें तांणी सांगलें। दोन कलिगांमदी अशी फाटल्यान वचून मागीर कितें जावंक जायना म्हाका खात्री आहा तशें जावचें ना। तशें जर जालें जाल्यार तें रिफ्लेक्ट स्टील वर्ड्स ऑन द गव्हर्नमेंट। आज क्रांती दीस आनी क्रांती दिसा क्रांती करपी लोकांक बारीक समाजाक जे भशेन तुमी म्हाका उल्लेख केलो तातूंत समाजान आनी तुमचे भितर कांय डिफरन्स ना हें दाखोवन दिलें आनी गोंय पिकलां एक क्रांती। आता हे सगळें बऱ्या भशेन सेटल जालें म्हणून ताजेर फुडें उलोवपाचें आमी हांव फक्त एक्सपेक्ट करता सरकारान आपलें उतर जावचें, प्रोटेस्टरांनी आपलें उतर जावचें आनी तांणी तांचें पिसफूल एज्युकेशन तांचे इश्यू सॉल्व करपा खातीर फुडें वचचें आनी ताका आमचो सपोर्ट। आज म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दाखोवन दिलें की गोंयांत सालाजाराची जी तानाशाही चलताली ती आज भारतीय जनता पार्टी करपा सोदता। आज क्रांती दिसाच्यो सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या गोंयकारांक परबी। त्याच बरोबर प्रत्येक गोंयकारांनी आज याद करपाक जाय की कारापूरचे लोक जेन्ना थंय क्रांती दिसाच्या निमित्यान थंय श्रद्धांजली दिवपाक वताले तेन्ना ह्या बीजेपीच्या सरकारान तांकां थंय आडायले आनी उबारून डिटेन करून हांगा हाडले। म्हाका दिसता आज गोंयकाराचेर जेन्ना असलो अन्याय जाता
आनी असलो अत्याचार जाता तेन्ना गोंयान क्रांती जातलीच. आयच्यान म्हाका दिसता ह्या घारापुराच्या निमित्तान ही क्रांती आता ते फुडल्या इलेक्शनान घडटली. आम्ही म्हणता हो सरकार आसा तो बहुजन समाजाचो सरकार, बायलांक फुडें काडपाक सोदता. आज हो बहुजन समाजाचो सरकार पळय, बायलांचेर पळय, आज तूं जाणा अक्षरशः ते बॅरिकेड्स पळोवन एकल्या बायलेचे बोट फुटले आणि तिचे बाबड्याचे किणेले आणि वळवयटा आणि त्या पोलिसांनी तिका थंय दोतोरागे दाखोवपाक सोडून हांगा ओल्ड गोवा हाडले. हांव हॉस्पिटलान आतां घेवन गेलें. ही चर्च पाहिलं तुम्ही ओल्ड गोवा टुरिस्ट स्पॉट हो. ह्या टुरिस्ट स्पॉटार ते हेल्थान दोतोर ना आणि कितें ही सरकाराची हे पळय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारक बांदपाचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच उक्तावण जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हो स्मारक फुडल्या पिळगे खातीर प्रेरणादायी थारतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच ताच्या सरकाराच्या काळात सुमार 70% स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळ्या आनी आतां मेरेन 288 जाणांक नेमणूक पत्रां दिल्यात असोय दावो मुख्यमंत्र्यान केलो. 18 जुनाच्या ह्या दिसा गोंयांत एकूच सगळीकडे आवाज जालो की गोंयांत लोहिया आयलो रे आणि गोंयांत मुक्ती चळवळीक परत एकदा म्हणजे नेट आयलो आणि खऱ्या अर्थात गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची मशाल परत एकदा गोंयच्या प्रत्येकाच्या काळजांतल्यान पेटली. आणि ही पेट्टा असताना सुद्धा वट्ट आमकां 14 वर्सां लागली, कारण भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि 47च्या उपरांत वट्ट 14 वर्सांनी म्हणजे 1961 या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आमकां 14 वर्सां सोंसलेले हाल, अपेष्टा, कश्ट आणि बलिदान आणि त्याग हो आमी विसरूंक ना आणि नक्कीच म्हजे सरकार तर मुळीतूच विसरूंक ना. म्हणून तर 1955 स्वतंत्र सेनांतल्या संग्रामाक म्हणजे ज्यांच्या प्राणाची आहुती दिली, पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारकाचेर म्हणजे ज्यांच्या प्राणाचे बलिदान दिले ज्यांच्यानी, तांकां आयजूय बी 60 वर्साच्या उपरांत सुद्धा तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो तांकां जे आयडेंटिफाईड जाले ते पावले. खूब वर्सां जवळपास 288 लेटर्स आम्ही एकदा न्ही दोनदा ही स्कीम ओपन केली आणि त्या भुरग्यांक परत एकदा म्हणजे त्यांचे जर चुकून कोणी उरला असत सुद्धा जाल्यारय तांकां ते ऑफर लेटर दिवची. आज आम्ही 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आणि उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात दितले. हांवें हे फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आम्ही स्वतंत्र सैनिकांचे बलिदान विसरूंक ना, त्यांचो राष्ट्रप्रेम आणि त्यांच्यानी केल्लो त्याग हो आम्ही विसरूंक ना. त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर तरी ते फावा जावचे म्हणून म्हणजे सरकार जे आसा हे सदोदीत हे याद दवरलेले आसा. पत्रादेवीचे स्मारक थोड्या दिसाच्या भितर पुराय जावपाचे आसा. हय, थोडोसो उशीर लागलो आसतलो, बट 60 वर्सां उपरांत काय जायना. म्हणजे 1955 त्यांच्यानी दिल्ल्या प्राणाची आहुती आयजूय आमकां याद आसा आणि ती तेवत कायम आमच्या मनात उरची, कायम गोंयच्या फुडल्या जनरेशनान उरची. हे स्मारक कित्या खातीर तर हे स्मारक इतक्याच खातीर की देशभरांतल्यान आयिल्ल्या जवळपास 33 फ्रीडम फायटर्स हांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर दिली. ही जनरेशनाचे जनरेशन आमकां सातत्यान गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय म्हणून ते पत्रादेवीचे स्मारक आसा. थोड्या दिसाच्या भितर ताचें आमी अनावरण करतले. त्या 33 हुतात्म्याची नांवां आणि त्याचभर गोंयभर जे फ्रीडम स्ट्रगलात हुतात्मे जाले त्या सगळ्यांची नांवां आणि हिस्ट्री त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर आसतले. ते कायमचे आमकां सदोदीत याद उरचे. हाज्या खातीर आमचें सरकार हे वावुरता. वेर्णा बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रकल्पा खातीर झाडां कापपाच्या विशींचो वाद चड खर जाला. या प्रकल्पा खातीर 342 शेकड्यांनी झाडां कापिल्ल्यान ह्या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन उच्च न्यायालयान उरिल्ल्या झाडां आसा तशींच दवरपाचो आदेश दिला. ते भायर राना खात्याचे मुखेली रमेश कुमार, जैव विविधताय मंडळाचे सचिव दोतोर प्रदीप सरमुकादम, ICAR खात्याचे अधिकारी, कृषी रानवेवस्थेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ दोतोर उत्तपा AR या 3 वांगड्यांनी नेमणूक करून एका सप्तका भितर थंय तपासणी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी जारी केल्या. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 24 जून 2026 दिसा जावपाची आसा. गोंय क्रांती दिसा निमतान क्रांतिकाराक आर्गां ओंपतना पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी राज्याचे सद्याचे परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायलो. ह्या वेळार दत्तराज राऊत देसायान गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश केलो.
जाल्यार तरणाट्यांनी सक्रियपणान राजकारणात वांटो घेवन बदलाची चळवळ गोंयभर व्हरपाचो संकल्प अध्यक्षान उक्तायलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाक राज्यकारभाराची संद मेळ्ळी जाल्यार बायलांक 33% आरक्षणाची अंमलबजावणी करतले आनी तरणाट्यांक फुडारपणाची चड संद मेळटली अशें उतर तांणी दिलें. जाल्यार इनफ इज इनफ पंगडा मदलो जावपाक जाय फुडलो TCP मंत्री, सांगता आमदार विजय सरदेसाय. राम मनोहर लोहिया जे एक बिंग घाले गोंयांत की क्रांती करा म्हणून त्या पुर्तुगेज पुलीस ऑफिसराचो हात असो देऊन ताजे पिस्तॉलाक भिना म्हणून दाखोवन जी क्रांती सुरवात जाली ते 16 वर्सां कितें 15 वर्सां आमी मुक्त जाले. ही क्रांती दीस हो आज आमी मनयतात. ह्या क्रांती दिसाक आपल्या गांवांत 1700 फ्लॅट येतले, बंगले येतले. शेअरिंग कॅपॅसिटी कितें, गांवांत आमी मायनॉरिटी जातले हो भंय व्यक्त करपी कारापूर सर्वंटचे लोकांक जे भशेन पुलिसेन भितर उडयल्ले आहा ताजेर हे सरकार आनी पुर्तुगेज तेंपाचो तेन्नाचो सरकार हे तेच मनीस आहा, फक्त नांवां बदलल्या आनी जनरेशन बदलना, पूण दादागिरी ऑफ द रुलिंग क्लास ही तीच उरल्या. आपले मनशांक मारप, धाड्यांनी मारप ह्या क्रांती दिसार. सो आज जर गोंय पिकूंक ना जाल्यार गोंय खंय पावलो. तो गोंय कशें पिकिल्लें आहा क्रांती खातीर. आनी क्रांती कोण करूंक शकता? क्रांती फकत एक वोकल फॉर लोकल आशिल्लोच मनीस करूंक शकता. तो भायलो येवन हांगा क्रांती करचो ना. की गोंयकाराक गोंयांत स्थान ना, गोंयांत गोंयकार म्हणटा ताका प्राधान्य जे मेळूंक जाय तें मेळना, दुसरे सायडीन नोकऱ्यो ना. क्रांतिकारी मनशांक क्रांती दिसाक आमचे एक क्रांतिकारी पक्षाक भितर सरप हाजे परस आनी कांयच वायट ना. सारकें टॉप बरें केल्लें आहा, बरें डिसिजन. आमचो पूर्ण सपोर्ट जालो, पूर्ण तेंको आसतलो. फॉरवर्ड व्हरपा खातीर क्रांतिकारी तरणाटे हांकां बरोबर घेवप आनी जेन्झिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणटा तेजें हांवें म्हणलां. पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणल्यार कितें? हो एक पॉलिटिकल कनेक्ट. तो पयलेच एक पक्षांत प्रवेश करता. ताजे भशेन ताणें वचून जेन्झीक टच करप, कित्याक ते आज 65% ऑफ इंडिया आसा. सो हे लोकांक घेवनूच ती क्रांती करची पडटली. गोंयांत रस्त्यार वचचें पडटलें, गटरांत देवचें पडटलें, हातान फातर मारचो पडटलो, मागीर क्रांती जातली. फुडें जर आमी निवडून आयले आनी सरकार जालो जाल्यार तांकां जाय तोच मॅनिफेस्टो, होच जो आमी लोकल मॅनिफेस्टो जो आहा, गोवा चार्टर जो आहा, हो आमी डिपार्टमेंट करतले. आतां आमी काँग्रेसी कडेन एलायन्सान आसा. आमचे काँग्रेसीचें कोणा कडेन वायटपण ना, गिरीश चोडणकारा कडेन वायटपण आमचें कांयच ना. पूण काँग्रेसी कडेन आनी बरें आमी काम करून एक खरी बदल हाडपा खातीर जें कितें आमी करूंक जाय तें सगळें केलें. ते म्हाका परतें रिपीट करपाचें ना. ना सिट्यो दवरतले बी हांव काय म्हणटा. हांव फकत म्हणटा की बऱ्या लोकांक बरोबर घेवन आमी एक मॅनिफेस्टो करतले आनी लोकांक आमकां जर दिसलें पळय आमी पडपाक उबे रावचे ना, यूथ प्रिफरन्स आमी जिखपाक रावतले. आनी म्हाका जर चान्स सगळे सीट घालूंक मेळ्ळो जाल्यार हांव 33% बायलांक रिजर्वेशन दितलो. क्लियर 33% आमचे सीट बायलांक आसतले. नवे भुरग्यांक टिकेट्यो दितले. प्रिफरेबली जे पयले पार्टीन आयले तसल्या लोकांक दितले. पुणून विनेबिलिटी ही आमी विसरूचे ना. फायनली राजकारणात विनेबिलिटी इम्पॉर्टंट. इनफ इज इनफ मुवमेंट हो बरे भशेन इश्यू हाताळटा. तांचे बरोबर जस्टीस आहात, म्हळ्यार तांचे कडेन लिगल मायंड्स आहा, तांकां एडवायस दिवपी बरे मनीस आहा, एक्टिविस्टूय तांचे बरोबर आसा. म्हाका दिसता की फुडलो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्री ह्या इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो मनीस आसपाक जाय. आमचो फाल्यां पक्ष आयलो जाल्यार असले मनशाक आमी फुडें घेवन गोंयांत प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी हाडटले. कोणें केन्ना नोटीस करूं नाशिल्लो जो प्रवास फेब्रुवारी म्हयन्यांत 23 तारखेर स्टार्ट जाल्लो. आमचे ते शेळवणा आनी ऑर्डरबागान 2 कोळशाच्यो जेटी येताल्यो, तेन्ना जो प्रवास स्टार्ट जाल्लो तो प्रवास हांगा पावतलो म्हणून हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें. कुडचड्यार जर पळयलें आमकां गार्बेज प्लांट नाका आशिल्लो, हाडून आमचे तकलेर घातलो. एसटीपी प्लांट आमकां नाका आशिल्लो, हाडून आमची तकलेर थोपलो. व्हडले तो हत्ती रवींद्र भवन हाडून दवरला, नाका आमकां तें, तरी पूण आमची तकलेर हाडून थोपलो तो.
ज्यो ज्यो वस्तू आमकां नाका त्यो हाडून हाडून कोण तरी एकलो मनीस आमचे तकलेर थोपता आनी भंयान सगळे लोक कुडचडकार ताका ओगी रावता. कित्याक लागून म्हणून म्हाका आज मेळना ताका भिवपाची कांयच गरज ना. तो आमचो न्ही, तो भायल्यांनी हांगा रूल करता. हो मनीस ताचें नांव वचून घेना आयच्या दिसा. हो मनीस आमी जर मुखार सरले, हो आमचे जे फाटल्यान लोक आसा तांकां फोन करून धमकी दिता बाबा तुमी ताचे बरोबर कितें करता काय म्हणून. म्हळ्यार आमी जर मुखार सरले, आमी जर कितें कोणा जस्टीस दिवपाक मुखार सरले जाल्यार हो तांकां फाटल्यान वता आनी धमकी दिता. गोंयांत रस्ते अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ट्रॅफिक सेल आनी येरादारी खातें यत्न करता. अपघात प्रवण वाठार वळखून येरादारी पुलीस गरजेचे उपाय करीत आसा. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. तशेंच गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलीस आपल्या पद्दतीन वावुरतात. देखून सगळ्यांनी पुलिसाक सहकार्य करपाची गरज आसा अशेंय मुख्यमंत्री सांगता. राज्यात रस्ते अपघात वाढत आसा आनी हाका लागून जायत्या जाणांचो बळी वयता. राज्यात येवपी पर्यटक रेंटकार गाडयो घेवन आपल्याक जाय तशें चलयतात आनी हाका लागून अपघात जावन जायत्या जाणांचो बळी लेगीत गेला. मजगतीं रस्ते अपघाताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर येरादारी खातें यत्न करीत आसा. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. म्हणजे ॲक्सिडंट रोखपा खातीर मागीर पुलीस ट्राफीक सेल आसूनी, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसूनी, ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून आमी गोंयांतले ॲक्सिडंट कमी करपा खातीर सातत्यान जे ॲक्सिडंट प्रो झोन आसतले ते रेक्टिफाय करपाक आसतले, रस्त्याचे लायनीन आसलेले पुलीस आसतले, हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा. हांगासलो ट्युरिस्ट येवपी तांच्यांनी हांगासले रुल्स फॉलो करचे, जेणे करून आमी सातत्यान अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन तांचें स्वागत करता. जाल्यार राज्यांतले कायदे फॉलो करपूय हें तांचें काम आसा. म्हणून म्हाका दिसता ते जर करीत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात आमी क्रायम कंट्रोल्स हांगासर दवरपाक शकतले. दुसरे वटेन गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलीस आपल्या पद्दतीन वावुरतात. देखून सगळ्यांनी पुलिसांक सहकार्य करपाची गरज आसा. तशेंच रेंटाक रावपी टेनंट्सांचो गुन्यांवांत चडशे फावट संबंद आसता अशें मुख्यमंत्री सांगता. आयकात. राज्यांतल्या सगळ्या लोकांनी पुलिशीक सहकार्य करपाची गरज आसा. आमी पळयता की क्रायम, चोरी ह्या सगळ्याचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आपल्या परीत पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात हे काम करीत आसा. राज्याचें जें सहकार्य मेळत, म्हणजे आमी जशें म्हणटा की टेनंट व्हेरिफिकेशन्स आमी कांय दिसां पयलीं लॉन्च केले. टेनंट व्हेरिफिकेशन निमित्तांत गोंयांत येवपी आयदर लेबर आसत किंवा बाकीचे आसत, हांचें व्हेरिफिकेशन जावपाक सुरवात जालां, जेणे करून ताजेर कंट्रोलूय येवपाक लागल्या. म्हाका दिसता 100% आपल्या घरांत जाका आमी दवरता ताजें पुलीस व्हेरिफिकेशन करून घेवप ही काळाची गरज आसा. जर तें घेतलें ना जाल्यार आमी वेगवेगळे इन्सिडंट पळयता, वीच इज खासा करून आमी घरांत दवरलेल्या टेनंटा खातीरच जाता आनी ताजो मागीर पश्चाताप करपाची पाळी ही खुबश्या गोंयकारांचेर आतां पर्यंत आयल्या. पुलीस भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तेचेर आधारीत केल्या. हालींच भरती जाल्ल्या PSI बॅचाक प्रशिक्षणा खातीर दिल्लीत धाडल्यात. तशेंच भविष्यात पुलीस दळाक चड सक्षम करपा खातीर यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पुलिसींतली रिक्रुटमेंट आसतली ही बी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपर्टायट, ट्रान्सफरंट, मेरिट बेस करपाची जी संकल्पना मांडल्या ताकाय खूब मोठो हो सहभाग आस्पाव जाला. नुकतेच PSI म्हणून भरती जाल्ल्या सगळे PSIची बॅच ही दिल्ली हांगासर ट्रेनिंगेक गेल्या. त्याच बरोबर थोड्याच दिसाच्या भितर पुलीस भरती बी ही स्ट्रीमलायन करून जाता तितके बेगीन आनीकूय बी पुलीस फोर्स हे ज्यादा तर भरती आमी करून घेतले. गोंय हे एकमेव राज्य आसतलें कारण कंटिन्युअसली होमगार्ड म्हणून सर्वीस करपी ह्याच होमगार्डाक पुलीस सेवेत भरती करून घेवपी हे फक्त आनी फक्त गोंय राज्यातूच शक्य जालां कारण तांची सर्वीस डेडिकेशन हे तांकां फावा जाता. म्हणून म्हणजे होमगार्ड टू पुलीस करपाची काम हे आमच्या ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी तें साकार केलां. सातत्यात आमी पळयता की पुलीस हे आपली ड्युटी फॉलो करता आसतना राज्यांतल्या वेगवेगळ्या क्रायम जावचे न्ही म्हणून सातत्यात प्रयत्न करता. लोकांनी बी म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट्स आनी बाकी सगळ्यांक सहकार्य करचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फुडल्या 15 दिसां भितर पावस पडलो ना जाल्यार कितें जातलें हाची कल्पना करपाक लेगीत आपल्याक भिरांत दिसता. परिस्थिती सध्या सामकी गंभीर आसा आनी आतां फकत देव आमकां वाटावपाक शकता. फुडाराची तयारी करपाची गरज आसा आनी उदका संवर्धनाच्या दिकेन ठोस पावलां उबारपाची गरज आसा अशें कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल सांगता. पावस पडलो ना जाल्यार व्हड संकश्ट येवपाक शकता अशेंय ताचें म्हणणें. इज व्हेरी अलार्मिंग. आय कांट इमॅजिन what's going to happen. म्हणजे आज देखून पावस पडना
सो आनी एक 15 दीस पास पडना जाल्यार म्हाका दिसता एक्झिस्टिंग सप्लाय खातीर पासून हें जातली. I am only praying that it rains. Now only God can help us. I think no one can help us in this thing. It's zat pode in a very bad situation. Shetan, you won't imagine. Lokan shetroile tenka ro pad gayla tenka shiptai udo. Shiptai di. Ad ro etlo and kedo zatle. I don't know. I am just praying that something good happens. But we have to take steps. Whatever water we can save, if we can do some desilting, we have to do some silting for more catchment area to be under water logging. म्हणजे उदो उरपाक, सामान उरपाक. Whatever can be done, it has to be done now. Provided, म्हणजे taking into बरे knowledgeable person again तेगे advice घेवन करपाचें. आता पावस जो तर पडलो, another see actually पयलो पावस आसा तो दर्या वयता. सप्टेंबर ऑक्टोबर पावस आसा तो ग्राउंड वॉटर वयता. तो देखून पडलो जाल्यार म्हाका दिसता वी वील हॅव सफिशियंट. अदरवायज जस्ट फॉरगेट इट. वेल वी आर रिक्वेस्टिंग द गव्हर्मेंट ऑल्सो टू सी वॉट बेस्ट कॅन बी डन. वी कॅन गेट सम टेक्नॉलॉजी टू सी विथ सम सेविंग कॅन डन. दॅट्स ऑल. अकॉर्डिंग टू सम पीपल हू नॉलेजेबल पीपल म्हाका कोण एकदां सांगलें की एशलें तेन्ना 80-100 years बॅक जाल्लें एल निनो इफेक्ट जालो तेन्ना सम 2 lakh people had died. I don't know how far it is true, but if it is true, I think something like that will happen. It is like another COVID जालें ते भाशेन कितको लोक हे जाला ते भाशेन आनी आतां कोवीड हांव कांय उलोवपाक शकना तें मॅन मेडाक कितें तें. बट दीस इज नॅचरल डिजास्टर. हें कोणाचें ना म्हणून मेळना. आमी स्टेप्स घेवपाक जाय. म्हाका दिसता वील हॅव टू रेशन वॉटर. परिस्थिती अशी रेशन करपाक पडटलें वॉटर. हांव लोकांक मागता स्टार्ट प्रिपेरिंग युअर सेल्फ. बाय कितें आहाय आतां हें कोन्न तरी आतां तेजी हें करे कितें तें उदक काडपाची तयारी करे. कित्याक there will be hardly water to drink if it doesn't rain. August, September, October last पास पडटा. September, August जो तर पास पडना we are in for big time trouble. सांग्यार उगे ग्रामपंचायतीत सचिव उपलब्ध नाशिल्ल्यान गांवच्या लोकांक त्रास जाता. लोक आपली कामां घेवन पंचायतीत येता मात संचीव नाशिल्ल्यान तांची कामां प्रलंबीत उरता. अशा कर्मचाऱ्यांचेर योग्य कारवाय करची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केल्या. पळयात. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें, इल्लिगल क्वारी जाल्लें तेका लागून हांव तें फॉलोअप करपाक आनी गेलो पंचायती येयलो. चोयल्या पंचायती कोण ना, सेक्रेटरी ना, कोण क्लार्क ना, कोण ना, फकत एक पिवन दिसपडटा आनी कोण ना थिंगा. कितें सांग तुमकां भितर सेक्रेटरी खंय गेल्या जावं क्लार्क खंय गेल्या अशें कितें? पिवन आतां कांय उलोवपाक ना. तो मुवमेंट रजिस्टर आहा तो ना म्हणटा. हें कितें तो कोण करता म्हणजे पंचायती कितें आहा तें तेंकां खबर ना. हें सदांचें काय हें सदांचें म्हण कळटा. कित्याक आयज उगे पंचायती पडले इल्लिगल चलता हें जायन गेलो. हो सेक्रेटरी सदां आसना काय आयज एकूच दीस आसा? हें सदां आसना मागीर कळटा न्हू. हें प्रूफ जालें. सुभाष फळदेसाय हो उगे पंचायतीचो पळय सेक्रेटरी आहा पळय न्हू तो म्हणटा पंचायती येयना. तो आपल्या घरा कडेन न्हिदता आसतलो. कित्याक तो खंय सगळे कित्याक आसना. कित्याक आतां आयज म्हाका कळोन येयला. कित्याक हांव चडसो आसना पूण हांव खंय कामाक आसना. पूण आयज स्वता कळना. कित्याक तो ना, तो आसना हिंगा. कायदो आहा दाखोवपाक पिवना नाल्यार दाखोवपा नाल्यार कोण जाल्यार आसपा जाय न्हू तेका. हांव सरकाराचें लक्ष ना म्हणटा सांगे कॉन्स्टिट्युएंसी खंय चल तूं खंयच्या पंचायती चल खंयच्या हितून चल खंयच्या ऑफिसान चल सरकाराचें लक्ष ना. आनी आमगे कोण हे आहा तेंचे कोणा लक्ष ना. कित्याक तेंकां लोकां पडोवंक येयला. ते सकाळची 10 येताय ते 11 वयताय ते मागीर आनी परते ऑफिसान येयनाय. हेचो त्रास खंय तर सामान्य पण आमकां कळटा न्हू. आतां आयज हांव येयलो म्हणून आयज आमगे टायम वेस्ट करून हांवें मुगे कामां येयलो म्हणल्यार ना न्हू. सीएमान तेजी एक्शन घेवपा जाय. हे सेक्रेटरीची एक्शन पयलीं घेवपा जाय. कित्याक हो आयज ऑफिसान कोण हें इलेक्शन दवरून आसतना कित्याक भायर सरलो तेजे ताबडतोब एक्शन घेवपा जाय सीएमान. अशी रिक्वेस्ट करता हांव हेजी एक्शन घेवची म्हूण. आनी म्हणजे पंचायत मिनिस्टरान तेजी एक्शन घेवची म्हूण. दिवचलच्या मुस्लिम वाड्यावयली सारकी केल्ली उदकाची पायपलायन 5 वरां भितर परत फुटपाचो प्रकार दिवचले घडला.
देखून दिवचले सयत सरभोंवतणच्या वाठारात परतून पिवपाच्या उदका खातीर हाल जाल्यात. पायपलायनींतल्यान जावपी उदका पुरवण बंद करता म्हणसर बिरेस्तारा मध्यान रात्री सावन शुक्रारा सकाळच्या 9 वरां मेरेन चड प्रमाणात उदकाची नाशाडी जायत आशिल्ली. तशेंच भायर येवन पळय जाल्यार संबंद गटारांत भितर नळाचें उदक व्हांवता. जशें पावसान सुद्दां केन्ना नासलें तशे पद्दतीचें आज ती दिसूच अशें आसा की 15 दीस जाले 20 दीस जाले पावस पडूंक ना. पाणयाची अत्यंत कमतरता जाल्या. लोकांक विनंती करता कमी पाणी वापरा आनी कितें करा सगळें करा म्हणून. आनी पाणयाची जी नाशाडी जाल्या आज हांगा बिचोले वालावलीकर कॉलनीचे लागीं गटारांत व्हांवता. लोक कालच्यान तळमळटा उदकाक येवन पळयता दुरुस्ती करता ना कितें जालां काय म्हणून. पूण अजून पर्यंत 2-3 फावटी प्रयत्न करून सुद्दां नळ तेंचे कडेन दुरुस्त जावंक ना आनी नळाक वेवस्थीत उदक येवंक ना. ह्या दिसांनी सरकारान सरकारी ऑफिसर जे आसा तांकां स्वता थंय वचून हात घालून ते दुरुस्त करून लावचे. फक्त ते कामगार आसा रस्त्याची आनी हेची कामगार काम करता तांकां तेंचेर ते सोडचे न्ही अशें हांव गोवोरमेंटाक कळकळीची विनंती करता. कालच हरशी ती पायपलायन फुटलेली हांगारपाची काल सारकी गेली तें सांजची आयज परत सकाळी खंय परत फुटलाली. इतकें उदीक वेस्ट जालें न्हू. पळोवंक गेल्यार एक्चुली पावसूय ना आनी अशें उदीक वेस्ट जालें जाल्यार चड गुड तें बेगीन करपाचें. दिवचल शारा सयत सरभोंवतणच्या वाठारात उदकाची पुरवण करपी पोडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाची पायपलायन दिवचलच्या मुस्लिम वाड्याचेर फुटिल्ली. देखून फाटले सुमार 15 दीस हे पायपलायनींतल्यान उदकाची लिकेज चालू आशिल्ली. काल बिरेस्तारा हे पायपलायनीचे काम झुजाळ पावड्यार हातात घेवन राती उसरा मेरेन हे पायपलायनीची दुरुस्ती केल्ली. पायपलायनीचे दुरुस्ते खातीर काल दिसभर उदका पुरवण बंद आशिल्ली. देखून दिवचल शारा सयत सरभोंवतणच्या वाठारांतले नळ सुके पडिल्ले. बिरेस्तारा राती उसरा पायपलायनीची दुरुस्ती केले उपरांत उदका पुरवण सुरू केल्ली आनी घराघरांनी नळांतल्यान उदक येवपाक लागिल्लें आसतनाच काल मध्यान राती हीच पायपलायन परत एक फावट फुटपाचो प्रकार घडिल्लो आसा. मध्यान राती फुटिल्ले हे पायपलायनींतल्यान शुक्रारा सकाळी 9 वरां मेरेन घसघसून उदक भायर व्हांवतालें. देखून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा. आतां पायपलायन परत फुटिल्ल्यान परत दिवचल सयत सरभोंवतणच्या वाठारांत उदका खातीर मारामारी जातली हे निश्चित आसा. मुस्लिम वाड्याचेर जी पायपलायन परत फुटल्या ती केन्ना एकदां दुरुस्त करता आनी घराघरांतले नळ परत केन्ना घसघसतात ते. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सकाळच्या खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो